सामा तेव्हाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू विशांत पेद्रोची साक्ष. उपरांत सेझारिया फिलिपी नावाच्या प्रांतात येऊन पावल्या वेळार जेजून आपल्या शिसालागे विचारले, मनशा पुताक लोक कोण म्हण म्हणतात? तांणी जाप दिली, थोडे तो स्नानदातार सुवाव म्हणतात, हेर थोडे तो एलिया म्हणतात, आणि हेर तो येरेमिया वा प्रवाद्यांपैकी एकलो म्हणतात. तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हण म्हणतात? सिमोन पेद्रोन जाप दिवन म्हळें, तूं ख्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. तवळ जेजू पेद्रोक म्हणालो, भागीतो सिमोन योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापें केलें कोणी मनशान न्हय, बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगतां, तूं पेद्रू म्हणजे कडप, आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलों, आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राज्याच्यो सावयो दितलों. जे कितें संवसारी तूं आडवरतलोय तें सर्गी आडवरलेलें जातलें, आनी जे कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें. उपरांत आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकी सांगिनाये म्हणून ताणें आपल्या शिसांक कठीण ताकीद दिली. देवाचें उतर हें, वाखाणणी तुका क्रिस्ता.